Proposal for the transfer of the government land for the primary health center Maye. ताच्या खातीर 2063 square meter. Approval of the appointment of the various GSIDC contractual staff. जो आसा existing ताकाच approval दिल्ले आसा. Work of the construction of the Goa Govt at Penjim. तो 10% आशिल्लो ताजो टेंडर जाल्लो तो ताका वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा. Constitution of the pension cell to examine and verify the details of the premature retired employees pursuant by the High Courtan जेंची ऑर्डर दिल्ली फाटले त्यांचो पेन्शन सेल सेपरेटली फॉर्म केला आनी तांची सगळी डिटेल्स करपा खातीर पेन्शन सेल काम करतलो. प्रपोजल फिलिंग ऑफ द 2 पोस्ट लेक्चरर इन IPHP. ओके कॉन्ट्रॅक्च्युअल भरपा खातीर IPHP. Proposal filling of the 3 posts of the tutor and assistant lecturer in Goa Medical College contractual basis चेर घेवपा खातीर. Okay. Proposal for the independent dedicated IT cell in the chief election office separate IT cell appoint केला. Jet pressure मशिनाचो additional आमी contract basisचेर घेतलेले ताका approval दिल्ले आसा. Post facto expenditure approval of the World Ayurveda Congress. So it is 38 lakhs. Okay. Kala Bhavan Sakwale, आमी temporary position जे Indian Bar Council of India हांच्या खातीर दिला for the legal education and research purpose. Okay. There is an amendment in the business of the government of Goa allocation rule and amendment Goa Gazetteer department जे form केला तितूर वेगवेगळे allocations केल्ले आसा. Proposal of the transfer of the government land of 200 square meter in for 4 mobile towers in South Goa. Kepe constituency वेगवेगळे mobile tower घालपा खातीर government land आमी allocate केल्ली आसा. It is a transfer of the government land in Mayam constituency for the crematorium. Okay. Just आयच्या कॅबिनेटाक कितकीच डिसिजन आशिल्ली. Pollution control board and certificate because of sound pollution. They have used because the class of the Kino and Upa. The issue is CMA is the Kaljuchi Babu. हांव चवकशी करता पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन सावंड पोल्युशनाच्या विशयाचेर नवीन हांव कन्सिडर करपाक लायता बट हांव चवकशी करता. कॉन्ट्रॅक्टराक सांगून जाता तितके बेगीन क्लियर करपाक लायता. पेन्शन सेल हायकोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली जांकां प्रीमॅच्युअर रिटायर्ड जाल्ले पळय न्ही 58 to 60 हेज्या मदीं त्यो सगळ्यो पेन्शन सेल सेपरेटली अपॉयंट करून तांकां सगळें जाता तितके बेगीन क्लियर करपाक जाय आसलें. तेंचे वेगवेगळ्यो एनॉमलीज ज्यो आसा पळय न्हू वेगवेगळे हे उरला तेंचे त्यो क्लियर करपा खातीर पेन्शन सेल अपॉयंट केला. ते 58चे रिटायरमेंट जाल्ली पळय न्ही त्योच केसीस न्ही तेंचे जे डिफरन्स तांकां मेळप कोर्टान गेले कोर्टाचीच ऑर्डर आहा ती पेन्शन सेल फॉर्म करपाची आनी पेन्शन सेल फॉर्म करून तेंचे डिफरन्स पेमेंट कितें आहा पळय न्ही ते क्लियर करपाक पेन्शन सेल अपॉयंट केला. म्हाका आत्तां फिगर ना म्हाजे कडेन बट तरी सुद्दां जरी नासते तेंची जो पेन्शन तांकां त्या पिरियडाची ते आसा पर्यंत जी मेळपाक जाय पळय न्हू ती तांकां मेळटली क्लियर जावन. अजून डेट कन्फर्म जावंक ना. मायनिंगेचे ऑप्शन सुरू आहा न्ही रे डंप ऑप्शनूय जातले बेगिनात बेगीन. थँक्यू.